प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या 5व्या दिसाक आमचो विषय आसा कुटुंबांत देव आपोवणी उपजूंक भरवशान जिविताची यात्रा करूया। मानवंत आज्ञेल शर्माव करूंक वेता त्या फिरगोजांनी देव आपोवण्याचे मोल आनी मोतून इस्कुटावून सांगतालो। वराब्यांनी भुरग्यां मदें देव आपोवणी उपजूंक आवय बापायक उर्बा दितालो, भुरग्याची मोना उजवाडायतालो, देवाच्या आपोवण्याक विश्वासान जबाब दिवंक शिकयतालो। आपल्या मोळ्यांत वावरूंक आनी पवित्रतायेन जिवीत जिवंक आमच्याच मदल्या कांय जाणांक देव विचून काडटा। याज्ञीक, मोटवाशी आनी मिशोनार भाव भयणी दोन पोरगोटणेचो वावर भरवशान देवाचेर पातयेवून नेटान फुडें व्हरतात। तांच्या वावराचेर भरपूर आशीर्वाद घाल म्हूण आमी मागताव। हो वावर फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक गरज, तर आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून देव आपोवण्याच्या वावराक खान मारूंक तेच परी भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी उदार मनान आनी काळजान देवाच्या उल्याक कान दिवन आपल्या जिविताचें समर्पण करून भरवशान जिविताची यात्रा करूंक मानवंत आज्ञेलाचे मोजतीन बापा लागीं मागुया। बरी भलायकी, बरी नोकरी आनी जिवितांत बरी सांगातीन फावो जावंक मागता जायफन जोझफ डायस मारगांव। देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता नियादाद फेर्नांडीस चांदोर। सगळीं उबी रावन सुरवातेचें गीत गावुया। Zacibe suruzato
आमी सगळी तयार जावया आमचो यामी भितो सोता आमी सगळी येवकार दिवया आमचो यामी भितो सोता आमी सगळी येवकार दिवया Calvary nosotros amitadun wajokrya sulichevon novatoro amichivunai sauya sulichevon novatoro amichivunai sauya बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्याचे येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भयणी भावानो मानेमोंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आयचो विशय कुटुंबांत देव आपोवणी उपजूंक बरवशान जिविताची यात्रा करुया आपल्या मोळ्यांत वावरूंक आनी पवित्रतायेन जिवीत जियेवूंक आमच्याच मदल्या कांय जाणांक देव विचून काडटा याज्ञीक मोटवाशी आनी मिशोनार भावा भयणी दोन पोरगोटणेचो वावर बरवशान देवाचेर पातयेवन नेटान फुडें व्हरतात तांच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता हो वावर फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक गरज तो रावय बापायन आपली जबाबदारी वळखून देव आपोवण्याच्या वावराक खांद मारूंक तेच परी भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी उदार मनान आनी काळजान देवाच्या उल्याक कान दिवन आपल्या जिविताचें समर्पण करून बरवशान जिविताची यात्रा करूंक मानिवंत आग्नेलाचे मोजोतीन बापा लागीं ह्या मिसांत मागुया मोगाल भाव भयणीनो देव आपोवणी 3 आसात अंकवारी जिविताक काजारी जिविताक आनी मोटवाशी जिविताक आयज आमी आमचें लक्ष मोटवाशी जिविताचेर आमी थिरायता आनी मोटवाशी जिविताची आपोवणी जावन आसा भरती पवित्र सभेची जावं एका गांवाची जावं एका कुटुंबाची ही भरती आमच्या गांवांनी आमच्या घरांनी आमच्या फिरगोजांनी आमकां फावो जावंक मागुया आनी आमचें मागणें देवा मुखार पावचे खातीर आमी उतरांनी कोन्यांनी चिंतनांनी चुकल्या देखून देवालाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया थोडोसो वेळ आमी ओगेपणान सारुया देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगळीं आमी बराबर म्हणुया हांव पातकी चड पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवर अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोड पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन
पातुया. आमची मागणी, आमचे गोजो, आमचे दिनवास आमी देवाक उबारुया. बो मोगाल बापा, सगल्यो आमच्यो बऱ्यो येवजण्यो तूं आमचे मोतीन घालताय आनी तूंच त्यो शांती पावयताय. सगळें सोडून जिदूचो पाटलाव करूंक दादल्यांक तशेंच अस्तोऱ्यांक तूं आपणें दिताय. तांकां तूं सरवणेचे वाटेन चलोवन संवसारी वस्तींचो त्याग करून दुर्बलकायेक वेंग मारूंक आनी खालत्या काळजान आनी विस्वाशीपणान तुजी आनी आपल्या भावा भयणीची सेवा करूंक तुजे सुबेम कृपेन तांकां तूं बोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता एक देव सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजी सवें हांव आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतरें. देवाचें वडका. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावंदी. सगल्या परजांक कळुयात देवाची कोतीक विस्मिता. सगलीं म्हणुया. सगल्या परजांक कळुयात देवाची कोतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकांचे प्रितुमेवर देवाक सोडगितां गायात. जबाब. सगल्या परजांक कळुयात देवाची कोतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोडटात तारण ताचें. जबाब. सगल्या परजांक कळुयात देवाची कोतीक विस्मिता. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजुयात. सगल्या परजांक कळुयात ताची कोतीक विस्मिता. जबाब. सगल्या परजांक कळुयात देवाची कोतीक विस्मिता. परजां परजांनू आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. जबाब. सगल्या परजांक कळुयात देवाची कोतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगल्या परजांक कळुयात देवाची कोतीक विस्मिता. शुभ वर्तमानांक सगलीं बिरावया. फाटल्यान येयात. मनशांक दवरता तसले कारवी हांव तुमकां करतलो, म्हणटा सोमी.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुवावांक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिल्याच्या दर्याच्या देगेचेर चलून वेतालो. त्या दर्यांत सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळां मारताले, कित्याक ते कारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतां तसले कारवी करतलो. आनी रोखडेच ते झाड थंयचोच सांडून ताच्या फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव हड्ड्यार आपल्यो रापण्यो सारक्यो करताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले. आनी झेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाया बरोबर हड्ड्यार सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भावा भयणीनो, आयज आमी देव आपोवणी आमच्या कुटुंबांत फावो जावंक मागता. आनी खेरीतपणे आमचें मागणें देवा मुखार पावंक जाय. कित्याक देव आपोवणी सांगला ते भाशेन जावन आसा फुर्ती ऑफ फ्रुट्स आमच्या भावार्थाची. आनी हाका लागून कुटुंबांत देव आपोवणी उजपोवन जावंक आमी मागूंक गरजेचें. आयचें पयलें वाचप आमी जेरमायस प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आयकलां. आनी ह्या वाचपा वरवीं आमकां कळून येता की देवाची दर एका आपोवण्या फाटल्यान एक खेरीत येवजण आसा. एक सोत देव मनशा कुळाक सांगूंक सोदता. पोरण्या करारांत आनी नव्या करारांत आमकां कितलीशीं आपोवण्या विशीं आमी आयकलां. जावं तें अब्रामाचें, जावं तें मोइसेसाचें, सामुएलाचें, दाविदाचें, एजिकेलाचें, जेरमायाचें आयचें वाचप जें आयकलां, जावं बाप्तिस्ताचें, आंकवार मरीचें, सांजुजेचें, पाद अग्नेलाचें आनी तरेतरेच्या सांता भक्तांची आमी आपोवण्या विशीं आमी आयकलां. आनी सगळीं आपोवणी प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां देवा सोबें एकवट जोडूंक उलो कोत्ता. एकवट कसलो? काळजा मनाचो. दुसऱ्या उतरांनी आमी देवाचेर आमचें जिवीत थिरावंक आमकां उलो कोत्ता. पयलें वाचप जेरमायाच्या पुस्तकांतलें. तो एक हिब्रू आसलो आनी हिब्रू एका याज्ञिकी कुटुंबांतलो. आनी ताची आस आसली की ताच्या बापायच्या याज्ञिकपणान तो भागीदार जावं. पूण देव ताका आवयच्या कुसब्यान घालूनच ताका विचून काडटा, ताका आकात्ता आनी ताका पाठोवंक सोदता. आनी देवाचें आपोवणें ताका पावल्या उपरांत तो फाटीं फुडें सरता. तो कितें म्हणटा जायत, हांव एक ल्हान भुरगो. आनी देव ताका सांगता, तुजी राखण करूंक हांव आसा. आनी सर्वेस्पर आपलो हात विस्तारून ताच्या तोंडाक लायता. एके तरेन ताका आश्वासन दिता, तूं ल्हान आसूं
पूण तुज्या सांगाता हांव आसां. पोरण्या कोरांत आमकां दाविदाचो उगडास येता. दाविदाक एक ल्हानशा भुरग्याक देव विचून काडटा आनी ताचे वरवीं व्हड व्हड ओचोऱ्यां विजमितां तो करून दाखयता. सो आमी ल्हान जावं व्हडलीं देवाक परवा ना, पूण देव आमच्या मनशां सांगाता रावन आपली पदवी आनी मोहिमा दाखोवन कोत्ता. तिसरी वस्त देव ताका पाठयता कित्याक? जेरमायाचें मिसांव कितें आसलें? सगळ्या पातकी लोकांक देवाची काकलूत परगटूंक आनी जें तांणी कोरा देवाचो मोडला तो परत बांदूंक, हें ताचें एक कार्य आसलें. दुसरें कार्य आसलें की आतां बाबिलोन देश तुमकां निर्वाशीत कसो वतलो आनी देव ह्या निर्वाशांतले तुमकां सोडवून दितलो, डेलिव्हर करतलो. हें ताचें आपोवणें आसलें. आनी हें आपोवणें फुडें वतना तो आपलें सेक्युअर जिवीत इनसेक्युअर कोत्ता, ताजें सुसेगाद जिवीत उचांबोळ कोत्ता वा संकश्टाक घालता. ताका सगळ्या आपल्या कुटुंबाचें बरेंपण सोडचें पडटा आनी ताका भेमान कसो ताका बेमेनकाय मनशाची सोंसची पडटा. ताका घोणघणीत घालतात, ताका भायर आयतात आनी सगळें तो सोंसता. कित्याक? देवाचें आस्वासनांत ताणें विस्वास दवरलो की हांव तुज्या सांगाता आसा. हें जावन आसलें जेरमायाचें आपोवणें. शुभ वर्तमानांत प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आयकलां जेजू आपले पयले शिसांक विचून काडटा. जोआंवच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगूंक दिता की हे जोआंव बातिस्ताचे शीस आसले, पूण मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत असलें कांयच सांगून दिना. आनी जेजू तांकां एक एकल्याक आपयता, कॉमन कॉल तांकां दिना, म्हूण एक एकल्याक तो आपयता. आनी कित्याक आपयता? पयली वस्त म्हणल्यार जोआंव बातिस्त न्हवसणीचें आनी न्हवसणूक आनी पवित्र स्नान घेवन लोकांक उस्कायतालो. आतां ताका जेलीन घातलेलो, बणकोण ताका बणकोणेन तो आसलो. आनी जेजू गालिलियांत येवन आपलें मिसांव सुरू कोत्ता. आनी जेजूचें मिसांव कितें आसलें? मन बदलात आनी भावार्थ दवरात. भावार्थ कोणाचेर? जेजूचेर. कित्याक जेजू देवा बापाचो रूपकार आसलो आनी हें मिसांव ताका फुडें व्हरूंक जाय आसलें. देखून जो कोण जेजूचो पाटलाव कोत्ता ताणें पयली वस्त म्हणटा ती जेजूचेर भावार्थ दवरूंक गरज आसली. आनी हाका लागून जेजू तांकां एक एकल्याक आपोवन हाडटा. आनी आपोवन हाडले उपरांत ते निर्णय घेतात जेजूचो पाटलाव करूंक आनी जेजू फाटल्यान ते वेतात. आनी जेजू तांकां कितें आपोवणें दिता? आपूण तुमकां मनशाक दोत्ता तसल्या हारवी कोत्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, मनशाक दोत्ता तसल्या हारवी म्हणल्यार कितें? सर्गीच्या राज्यांत तुमकां तुमचें काम जातलें मनशांक सर्गीच्या राज्यांत भितर काडूंक. तर पयलें आपोवणें आमकां सिमांवचें आनी आंद्रेचें दिसून येता. ते पाग्यार मारताले आनी जेन्ना जेजून तांकां सांगलें म्हज्या फाटल्यान यात, ते सगळें सोडटात, झाडां सोडटात. तांचें एके तरेन प्रोफेशन, हारव्यापणाचें प्रोफेशन सोडटात. तांची ग्रेस्काय ती पागेरां जावं ती झाडां जावं त्यो बोटी आसल्यो त्यो सोडटात आनी जेजू फाटल्यान वेतात. दुसरें आमी पळयता जाकोब आनी जुआंव त्यो रांपण्यो सारके कोत्ताले आनी रांपण्यो सारक्यो कोत्ताना तांचो पाय थंय आसलो, बापूय आसलो, भाड्याचे मानाय आसले. म्हूण जेजूचें आपोवणें स्विकारल्या उपरांत त्या बापायक सोदतात, भाड्याच्या मानायक सोदतात, झाडां व्हडीं सोडून जेजूचो पाटलाव कोत्तात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, बापायक सोडप म्हणल्यार संबंद
फामिली सगळें संबंद सोडप, मानायक सोडप म्हणल्यार धंदो सोडप आनी जाळां आनी व्हडीं सोडप म्हणल्यार आपल्या जिविताची आयडेंटिटी विसरप. खारवी असले ते म्हूण आतां ते आपली आयडेंटिटी विसरतात आनी जेजूच्या फाटल्यान येतात. तर आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता की आमी देवाच्या आपोवण्यांक रोखडोच जबाब दिवंक गरजेचो. देव आपयता तो उलो अनुभवंक आनी ताका रोखडोच जबाब दिवंक गरजेचो. कोण एक बरयणार आमचो जबाब कसलो जावंक जाय तो सांगता आनी कांय घडण्यो आमी पाद अग्नेलाच्या जिविताचेर नदर मारुया. पयलीं जाका देव आपयता ताजे सोवें देवाचे काकुतीचो रूपकार ताजे सोवें दिसून येवंक जाय. म्हणल्यार काकूत म्हणल्यार मोग, बोगसणें, सोंसणिकाय ह्यो कांय खुणां ताजे सोबें आसूंक जाय. बागेवंत मानेवंत आग्नेलाक भुरगेपणांत ताका सांतुलो म्हणटाले कित्याक ताजे सोबें बोगसणें, सोंसणिकाय हे गूण ताजे सोबें आसले. दुसरी वस्त म्हणटा तो आमी जेजूचे शीस जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. शीस एकाच दिसाचें न्हय पूण जिवीतभर आमी जेजूचे शीस जावंक जाय. म्हणल्यार जेजूचे शिकोवण आमी आमच्या जिवितांत घालूंक गरजेच्यो. तिसरी वस्त देवाचें आपोवणें आमी मानून घेतना कांयच कंडिशन नासतना आमी तें मानून घेवंक जाय. देखीक जेरेमाया प्रवादी देवाचें आपोवणें, देवाचें उतर ताच्या तोंडान देवान आपलो हात ताच्या तोंडाक लायल्या उपरांत तो आनी कांयच फाटीं सरोना. सो देवाचें आपोवणें स्विकार करता. तेच भाशेन पेद्रो आनी आंद्रे जुवांव हे शीस सगळें सोडून जेजूच्या फाटल्यान वेतात. आनीक वस्त म्हणटा ती आमी सदांच खुशाल आसूंक जाय जेजूचो पाटलाव करूंक. जरी तर आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक कश्ट आसात आमी सदांच खुशाल आसूंक गरजेचें. जेरेमाया प्रवाद्यान खुशालकायेन जेजूचो देवाचें उतर परगटलें. कश्ट, बणकण आनी खूब तरेचे त्रास ताका सोंसचे पडले. जेजूच्या शिसांक पिडापीट सोंसचें पडलें पूण खुशालकायेन चेयरफुली तांणी आपलें देवाचें उतर परगट केलें आनी जेजूक साक्षी दिली. तिसरी वस्त म्हणटा ती इम्प्लिकेशन्स टू बी अ कॅथलीक आनी तें इम्प्लिकेशन म्हणल्यार आमी दिसा दिसपटी आमचो खुरीस घेवन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक गरजेचें. आनी हें सगळें कोत्तना आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक आनी त्यागी जिविताक वेंग मारूंक गरजेची. आनी एक वस्त आमकां सांगता ती म्हणल्यार आमची भलायकी गरजेची. जेजूचो पाटलाव केल्यारूच पुरो ना, आमकां भलायकी आसूंक गरजेची. आनी पाद अग्नेलान आपल्या जिवितांत आपले भलायकेचो बरो हुस्को दवरलो. जेन्ना ताजी भलायकी मातशी दुयेंत जाली तो पेज जेवन तो in a spirit of sacrifice त्यागाच्या मनान तो पेज जेयतालो आनी एके तरेन आपली भलायकी ताणें सांबाळली. आनी एक वस्त म्हणल्यार ती आमकां स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन आसूंक जाय. आमच्यान सुस्ती जावंक जायना, आमच्यान लूक वॉर्म जावंक जायना. आमी डिटर्मीन आसपाक जाय. आमचे सोबें ही भरती आसूंक जाय, करेजस. जेजूक परगटपाची भरती जेजूच्या पाटलावदारां सोबें आसूंक जाय. आमचें जिवीत सादें आसूंक गरजेचें आनी देवाचें देणें बरें तें करूंक वायट तें सोडून दिवंक. तेच बरोबर आमकां सृश्टीचो देवाचे रचनेचो आमकां मोग आसूंक गरजेचें. ह्यो कांय वस्तू तुमच्या मुखार दवरल्यात. हातूंतल्यो 4 पासून वस्तू तुमच्या भुरग्यां सोबें तुमी पळयतात जाल्यार तुमच्यान तांकां देव आपोवण्यांक फुडो करूंक उत्तेजन दिवंक जाता. आमचो पाप साहेब आमकां कितें शिकयता जायत. आमचो स्वर्गीय पाप साहेब फ्रांसीस आमकां सांगता की आमचें आपोवणें हो देवीक आपोवणें हो मोटवाशी जिविताचें आपोवणें आमकां सदांच बोरवांसो दिवंक जाय. बोरवांसो आमच्या जिविताक, बोरवांसो दुसऱ्या जिविताक.
आनी हो बोरवांचो कसो सेवे वरवीं. दुसरी वस्त सांगता ती म्हणल्यार आमी मागणें करूंक आनी ओगेपण साळूंक गरजेचें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, मागणें करूंक आनी मागण्या वरवीं ओगेपणान आमी देवा कडेन उलोवंक गरजेचें. आमकां आवाज बरो लागता जायत, पूण आवाजान कडेन देव आमकां मेळ्ळो ना. त्या पासत ओगेपण आमी दवरूंक गरजेचें. ताची खोशी आमचें सोबें कितें ती आमी जाणो जावं. तिसरी वस्त सांगता देव आपोवण्याची खुणां तुमच्या भुरग्यां सोबें मेळ्ळ्या उपरांत आवय बापायनी भुरग्यांक तेंको दिवंक जाय, एकांपनी करूंक जाय. सेमिनारीन घातलो, कॉलेजांत घातल्यार पुरो न्हय, तांकां भावार्थाचो तेंको ऊब दिवंक जाय आनी तांकां उर्बा दिवंक जाय तांचे आपोवणें फुडें वचूंक. आपोवणें म्हणटात तें जावन आसा एक खुणां देवाच्या मोगाची. सो जणांक आपोवणें फावो जाता ताणें मोगाचो मनीस जावंक जाय, पेल्याच्या आनी देवाचो. आनी तिसरें जावन आसा जाका आपोवणें फावो जाता ताका सिनॉडिकल मोन आसपा जाय, म्हणल्यार भासाभास करपाचें. पादाक नेलान आपल्या जिवितांत आपल्या जिवितांत जेन्ना तो आकान्नी कोत्तालो भुरग्यांची, तो तांचे सगळें भासाभास कोत्ता. भासाभास करून देवाची येवजण कितें ती तो तांकां जाणो जावंक आदार कोत्तालो. आनी हो भासाभास करपाचें सुजाव दिवपाचें आनी घेवपाचें मन आसूंक जाय, कित्याक हें सगळें कोत्ताना पवित्र आत्मो आमच्या बरोबर आसता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हें सगळें सांगल्या उपरांत आनी आयकल्या उपरांत कांय गरजो आसात पवित्र सभेच्यो. आनी त्यो म्हणल्यार पयली वस्त यादनिकांची गरज जावन आसा. आमच्याच गोंयांत कोंकणी उलोवपी यादनीक उणे जाल्यात. म्हणजे आमचे गोंयकार भुरगे यादनीकपणान वेंग मारिनात, ओ मोठभाशी जिविताक वेंग मारिनात. कित्याक काय? आमकां आमच्या इंतेरांक जावं फंक्शनाक 7, 5, 3 अशे पाद्री जाय. पूण पाद्री नासतना कशें मेळटले? तुमी फुडें सोदतात खरी, पूण एक फावट तुमी वचकूच पडटात, कित्याक तुमी तुमच्या घरान 1 वा 2च भुरगीं आसतात. तुमी तुमच्या फुडाराचें चिंततात जावं तुमी तुमच्या भुरग्यांचें बरेंपण चिंततात. बरेंपण कसले वाटेन? तांची संवसारांत तांचें नांव आनी व्हडपण जावं. पूण प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां खेरीतपणी घोव बायलांक आनी अदीक करून तरणाट्यांक जी काळजां जावंक सोदतात तांकां रिस्पॉन्सिबल मॉरल जिवीत जियोंक देव उलो कोत्ता. रिस्पॉन्सिबल मॉरल जिवीत म्हणल्यार कितें? तुमच्या जिविताची जतन घेवंक गरजेचें, तुमचें जिवीत प्लॅन करूंक गरजेचें. आयज आमी कामाक लागून फावो तसलो न्हवरो अकोल मेळना देखून आमी लेट काजार जाता आनी भुरग्यांची संख्या वाडोना. इगोर्जेन 20-25 बालतीम जातात, थंय 5-6 बालतीम जातात. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी सगळ्यांनी आमच्या जिविताची जबाबदारी घेवंक गरजेची. दुसरी वस्त म्हणटा ती आमच्या तरणाट्यांनी टॉक्सीक ड्रिंक जे आमचे कुडीक माल पडटात, जावं आमचे होर्मोन्स फावो ते परी काम करनात, काम करूंक आडकोळ जाता, जावं ते ड्रग्स, जावं ती चड हेवी डोजीस वखदांच्यो, त्यो आमी नाकारूंक गरजेच्यो. जाचे वरवीं आमच्या जिविताची भोवती आमकां मेवना आनी हे परी आमच्या काजाळी जिवितांत भुरग्यांची संख्या देंवता. तशेंच आमचें खावप जेवप आनी निमाणी म्हणटा ती आमी मोगाल भाव भयणीनो देवाचेर विस्वास दवरूंक गरजेचो. आमी जिवितांत जियेतना आमचेरूच विस्वास दवरता. आमी आमकां जाय तशें आमी जिवंक सोदता, पूण आमी देवाचेर विस्वास दवरून आमच्या जिविताचीं फुडलीं पावलां मारूंक आमकां गरज आसा.
आनी हें सगळें आमी कोत्तेलीं जाल्यार पयली वस्त आमकां इग्रोस मातेचो मोग आसूंक गरजेचो. आमी इग्रोस मातेची वांगडी खोळी, पूण इग्रोस मातेचो मोग आमकां आसूंक गरजेचो. इग्रोस मातेचो मोग ना जाल्यार आमी शेळमोळी जातलीं, आमचे पवित्र सभेची भरती आमी दिवंक पावची ना. तर म्हजी नम्र विनवणी तुमकां सगल्यांक, इग्रोस मातेचो मोग करात, जेजूचो मोग करात. जेजू खातीर त्याग करूंक फाटीं सरूं नाकात. जेरामायसा भाशेन, जेजूच्या शिसां भाशेन आनी कितलींशीं सांतां भोगतां आसात तांचे बरें उदाहरण आमच्या जिवितांत घेवया आनी त्याग आनी उपास करून इग्रोस मातेक बरेपण आनी इग्रोस मातेची भोवती आमी करूंक वावरुया. आनी हें सगळें करूंक पादाग्नेल आमचे पासो देवा लागीं विनंती करतलो. आमी आमचे उर्बा आनी आमचें बळ आमी देवाक भेटोवया. उबी रावया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी सगळ्या याज्ञिकांनी आनी धर्मीक फुडाऱ्यांनी सदांकाल सुमियाच्या एकवटान जिवूंक तशेंच आपलें देवीक आपोवणें कुशलकायेन आपणावून जिवूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा करचो वावर देवाचे एक आपोवणें म्हूण ओळखून घेवन समाजांत बरेपण निर्माण करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आवय बापायन आपल्या शेगुणी जिविताचे देखी उद्देशी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक आनी आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकून ताचो पाटलाव करूंक राजी आसूंक बापा लागीं मागुया. मानिवोन आग्नेलाची भोक्ती वाडोवंक जायतीं जाणां आदार दितात. ताचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. तळोवेल ओगेपणान सारून आमच्या खासगी मागणी आमी देवाक उबारुया. मोगाल बापा, आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं. आमकां आमचें जिवीत जियेतना आनी खेरीतपणी आमचो काजाराचो संस्कार आमी घेतना तूं आमकां भुरग्याची देणी कशी दिता म्हूण आमी विस्वासान मानून घेता. आनी हीच भुरगीं आमी देव बिरांतीन आनी बरे भाशेन वाडून तुजे सेवेक आमी परत दिता. ही सेवा खेरीतपणी इगोजेच्या मोगान तांणी करूंक आनी देव आपोवण्याक आपल्या भुरग्यांक सदांच तांणी तेंको दिवंक तुजी कृपा आनी बळ आमच्या आवय बापायक आनी काजार जातल्या जोडप्यांक फावो कर.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. म्हज्यान तुमचें बलिदान सोल पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावंक मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. पवित्र बापा, यादनिकी आनी मोठवाची जिविता तुवें आपोवणें दिलां तें आमच्या भावा भयणांक ह्या बलिदाना वरवीं पवित्र कर. आपणें केल्ले भासावण्यांक आनी आगोवण्यांक ते विस्वाशी रावन आनी तुजी मोहिमेवून देवा सगल्या काळसान सेवा करूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोल पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोल कालें सोल उताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वळवीक बिलकुल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांच्या बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन पोस्टमॉर्टम सोसूंक वेचच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. वावरताचो गुट पोरगोचुया. सुम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एका काशींतलें पियेतांव तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिवो आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमांव ताच्या आदारी गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोनवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींक मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजून शिकयल्या मागणे आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ली पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रस चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटात ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया. आमचे पाद्री माद्री पासत देवाक दिन वाचतना कितें भाशेन देव आपोवणें आमच्या कुटुंबांतल्यान उत्पन्न जावचे खातीर ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. मोगाळ जेजू, सासणीक बापाच्या पुता, तुजे आपोवण्यांक जाबाब दिवन उदार मोनान तुजो पाटलाव करूंक आमच्या भुरग्यांक शिकय. आवय बापाय मदें भावार्थ वाडय. मोगान आनी त्यागी मोनान आपल्या भुरग्यांक देवाचे सेवेक भेटोवंक तांकां आयती कर. आपल्या भुरग्यांक देव आपोवणें फावो जाल्लें पळोवन ती सुभाष संतोश भोगूंक पावूं. तुजे आनी तुजे भोव बागेवन आंकवार मारये आमची पिलारचे सायबी माय आनी बागेवन जुजेची देखी वरवीं भुरगीं आनी आवय बापायक प्रेरणा आनी उत्तेजन मेळूं. तुजे कृपेन तांकां गोठाय आनी बोड फावो कर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या पुता दुवांक तुझ्या मोगान तूं एकवटायताय आनी जिवाच्या आनी उंड्यांत आनी जिविताच्या एकाच उण्यांत तूं तांकां वांटो दिताय. आपणाक विसरूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक एका मोनाची आनी उदार काळजाची तीं जावं. आपल्या प्रतिमोगाच्या कोन्यांनी पेल्याच्या गोलसांक तीं पाव आनी आपल्या देखीबरीत चालींत सगळ्या सुवातांनी जेजू क्रिस्ताक ती साक्षी दिवं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसुया. आनी एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. ह्या पिलाच्या दोंगरार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर उपोट बेळसावां घालची म्हूण आमची कालती मागणी. आमकां कांय वस्तू मेवलेल्यो आसात, जशे परेन एक चेन, वॉच तुमची जाल्यार येवन साक्रिस्टीन मेवची. नोवेनाच्या दिसांनी तुमच्या किरीत इंतेसावां पासत मिसां दिवंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवची. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कान मेळटा. पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिकपाक आनी आकारणीक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचे बसीस डेस्क ऑफिसान वचून मेवचे. आयज आमी देव आपोवण्या पासत मागतात. हे मीस जाले उपरांत घरा वेतना आमचे वॉलंटियर्स तुमकां देव आपोवणेची मागणी मांडटले. मागता सगल्या लागीं ते दिसपटी तुमी तुमच्या फामिली सांगाताक मागणें कोत्ता तेन्ना करचे. आनी केली भाशेन बरी आनी बागेवन देव आपोवणी पाद्री आनी माद्री देणी तांची देणी आमचे पवित्र सभेक फावो जावं म्हणून मागुया. हे वर्साक मानवत आग्नेलाचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक पोएट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. भाग घेवंक सोदतल्यांनी तांची फॉर्मां बँड स्टँडांत तुमी व्हरची. फाल्यां नोव्हेंबराचे 16 आयतारा दिसाक आमी आमच्या ओत्मीक बाबा भयणाच्या एकवटाचो दीस मनयतात. सकाळीं 10:30 वाजता ते एकवटाचे वांगड्यांक तांच्या इंतेसावां पासत किरीत मीस भेटयतले. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपल्या मागण्यांचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या एकवटान वांगडी जावंक जाल्यार फादर जोझफ फेर्नांदीसाक मेवची आनी ताचें तुमचें नांव दिवची. तेच परी हे खातीर मिसांत वांटो घेवंक तुमकां आमी येवकार दिता. तशेंच नोव्हेंबराचे 16 आयतारा दिसाक मलयाळम भाशेन मीस आसतली. सकाळीं 11:30 वाजता व्हडल्या सेमिनारीच्या कपेलांत आनी ह्या माटवान 11:30 वाजता तामील भाशेन आनी 12:30 वाजता हिंदी भाशेन. नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 10:30 वरांचेर मिसार किरीत पिळेवंताचेर पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणूय पिळेंत आसात तर तांकां तुमी पिलार घेवन येयात. व्हीलचॅराची सवलती आसतली. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेज ब्लड बँक हाचे सहकारान पिलाची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12
वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत चलयतले. जांकां आपले रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले राती 6 वरां तरी न्हिदूंक जाय. रगत दितली पिराय 18 ते 60 वर्सां मदें आसूंक जाय. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलीं बरो ब्रेकफास्ट वो नास्तो करूंक जाय. तुमी ह्या बऱ्या वावराक आदार दितली म्हूण आमी रावता. ही खबर वॉट्सॅपाचेर तुमच्या इश्ट मित्रांक धाडून गमयात आनी हे कॅम्प फळादीक जावंक तुमचो सहकार आमी मागता. तुमकां कोणाकूय पेंडलाचो कोर्स दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत वचून मेवचे. मोगाडिश्ट न्हू ह्या पवित्र जाग्यार येवन मानव आग्नेलाचें नांव घेवन मानव आग्नेलाच्या फंडाची माती उदकान पर्यंत फिरोवन जायत्या लोकांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवलो. आयज बेनडिक्ट सिल्वा गोवेल्यातान अशें सांगूंक सोदता. म्हजें पोट मोठ्ठें जायत वेतालें म्हूण म्हज्या घरच्यांनी म्हाका सांगलें वयसाक मेळूंक. हांव चड खातां देखून म्हाका दिसलें म्हाका म्हजें पोट सुचता म्हणून. शेकी वयसाक मेवली आनी वयसान सोनोग्राफी करून सांगलें ओवरीन सिस्ट आसा म्हूण. रगताचें टेस्ट केले आनी कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें. म्हाका मानवत आग्नेलाचेर व्हड भावार्थ आसा आनी हांव जायते फावटी पिलार येता. हें घुमतूच हांव पिलार येवन मानवत आग्नेलाक फुडें घालून भावार्थान मागलें. उपकार दुसरी टेस्ट केली आनी वयसान लंग्स व्हडद्याक आनी पिसवेक अशी 8 कुडींत कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें. म्हजी राकांत आयलो आनी म्हाका समजना जालें कितें करचें. म्हाका पिलार मागण्यांत घालें आनी हांव मानवत आग्नेलाक फुडें घालून मागीत रावली. उपरांत 9व्यान टेस्ट केले आनी रिपोर्ट्स बरो आयलो. कॅन्सर ना म्हूण सांगलें. कसलें अजाप म्हज्या जिवितांत घडलें. मानवत आग्नेलाक दिन वाचता आनी बेगीनूच साताचो मान फावो जावं म्हणून मागता. पयश्ट न्हू भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव जिरूल आयकता. आयज आमी आमचेय आवडे आमचेय कोश्ट आमचेय प्रश्न आमची दुयेंसां घेवन ह्या पवित्र जाग्यार आयिल्लीं आसात. पयले सुवातेर आमचो भावार्थ जागोवया आनी ह्याच भावार्थान आमची इंतेसवा मानवत आग्नेलाच्या मुजतीन देवा बापाच्या हातान घालुया. आनी आमचे पासत मागतना इश्टानू जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला. तांचोय उगडास करुया तांचेय पासत मागुया. ह्या नोवेलाच्या समयार आमी केलीच भाशेन मानवत आग्नेलाक सांताचो मान मेवचे खातीर मागतात. तरी सगळीं ते सवा एकठांय करुया आनी हे वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी मानवत आग्नेलाच्या नोवेलांत भाग घेवया. उबी रावया. सोर पदवेदार बाप्पा आमच्या स्वर्गींच्या बाप्पा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवत आग्नेलाच्या बागिवून जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कोणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानवत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानवत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे गोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. मी सोमतोच पिडीवंताचेर मागणे इगोर्जेन जातले.
सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार